वरुण बेवरेजेसच्या ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्वता लक्ष घालून तांच्या मुखेल अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप केलां, तशेंच विनाकारण कामा वयल्यान निलंबीत केल्ले तांकां बेगोबेग परत घेवचे अशी मागणी केल्या अशी माहिती सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान दिली। दर एका कामगाराच्या पात्रताये प्रमाण तांकां काम दिवचे असोय आदेश दिल्ल्याचे सुभाषान ह्या वेळार सांगले। पेप्सीचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तातूंत इंटरवेंशन केलें आनी पेप्सीचे वरुण बिवरेजीस म्हणून तांचे जे टॉप ऑफिशियल्स आशिल्ले तांकां आफोवन हाडले गोंयांत आनी तांचे बरोबर समझोता करून पेप्सीचे युनियन लिडर्स, पेप्सीचे वर्कर्स, आमची मध्यस्थी आनीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी प्रॉपर गायडलायन्स दिल्यो वरुण बिवरेजीस की तांकां एक्सप्लॉयट करपा जायना आनी जे कोण सस्पेंड जाल्ले आसात, जे पेप्सीन विनाकारण सस्पेंड केल्ले तांकां बेगोबेग कामार घेवपाचें आनी सुरू करपाचें। तशेंच जे लेबर स्किल्ड आसात आनी जे स्किल्ड काम करतात, मशीन ऑपरेटर्स आसात, तांकां ती डेजिग्नेशन दिवपाची आनी तांकां कामार घेवपाची अशी डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आनी त्या प्रमाणे पेप्सीन काम सुरू जाल्लें आसा।